करच्याक आमी हांगा उपस्थित आसाची. हरी बोल. आमगेल वट्टासाची गुरुदेव प्रभू. हे आमगेले एक गौरवा विषय मात्र नाही, हेमे विषय की हन्नी he is a direct disciple of his divine grace Srila Prabhupada. कितलो सुंदर विषय है. आम कुडगास वृषभानु प्रभू हांका हिज होलिनेस राधानाथ महाराजान सांगितले की हांनी जीएसपी दुखून आशिल्ले निमित्त सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी तांकां संबोधित केलेले आशिल्ले. तशीच आमकां हे सांगच्या इतलो खुश येता की गुरुदेव प्रभू आमगे जीएसपी भक्तवृंदाचे जीएसपी जावन असून तांणी श्री प्रभुपादाल डिसायपल आसाची. सो इट्स अ व्हेरी आमकां गर्व करचे तशें कसं हे ना प्रभूजी. वी आर ऑल इनसिग्निफिकंट बट आमकां तुमगेर मुखार विंदा दुखून मस्त आयकुच्या मेळटा आसा आनी मुखार मेळटले हे विशय आमकां भारी खुशी आसा. सो इट्स अ कॉजलेस मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद तुमगेर निमित्तान हे जाता आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आमी तांकां वेलकम करूया. तांणी मस्त संत वर्गान तांणी फुडें काम केलेलें आसा इस्कॉनाचे. तशें आत्तां तांणी बहुतेक प्रभूजी मंगळुरांत आसा की गुरुदेव प्रभू तुम्ही हांव आसाच की आतां बॉम्बे ठाणा. हरी बोल. ओके प्रभूजी. बॉम्बे थाना म्हणटाना उडगासेले वी शुड थँक ज्योती किणी माताजी. तांणी तुमगेल संपर्क येवन आता जानकी भक्ती माताजी तांगेल संपर्क येवन आमकां कळलेले की गुरुदेव प्रभू आमगेले तांगेले असोसिएशन मेळ्ळें. सो आय हॅव टू थँक हर. तांकां दंडवत प्रणाम दिवका आमी. बिकॉज ऑफ हर वी मेट गुरुदेव प्रभू. हरे कृष्ण. सो आमी सगळ्यांनी तांकां हरे कृष्णा महामंत्र सांगून आमी तांकां वेलकम करूया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. गुरुदेव प्रभू स्वागत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आज ही म्हाका भारी खुशी जाता की भागवत पुराण कोंकणी वापस हांव तुमकां सगळ्यांक मेळच्याक एक भाग्य म्हाका मेळ्ळें. एक दिवस केन्नाय वापस येना. पण हांव केन्ना सांगता टुडे नेवर कम्स बॅक अगेन. आयचे दिवस म्हळ्यार केन्ना येना म्हळ्यार तें तुमकां सकट गोश्ट आशिल्लें. आज आमी सकट हांगा कार्तिक म्हयनेक स्वागत करूंक आमी आयलीं ती. आनी प्रभुपादांक हो म्हयनो भारी एक विजृंभणेर आमी सुरवाती दिवसाक तितलेक आमगेले इतले सकट फॅसिलिटी ना जातली टिकीची. सॉरी. आमी बरे रितीरी विजृंभणेरी हें कार्तिक म्हयनो ह्या दामोदर मास जायत म्हणटा ती आमी आज त्या टायमांतल्यान आज पर्यंत आमकां ह्या म्हयन्याचें महत्व प्रभुपादान सांगिल्लें आसा. आनी प्रभुपादान सांगिल्लें आनी शास्त्रांत जायत पुराणांत जायत
आमका उल्लेख जाल्लेलो आसा. तुम गोट्टशा पुरो म्हूण लेखता हांव. पुराणांतून एक न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदम प्राप्तम न तीर्थ गंगाय समम. म्हळ्यार कार्तिक म्हयन्यातले म्हयनो दुसरो खंयचे न्हय आनी सत्ययुगात असल युग दुसरो खंयचे न्हय. तशींच वेद आणि भागवत पंचम वेद भगवद्गीता शास्त्र ताजे समज कसने ना. तशींच तीर्थांतून गंगा तितले पवित्रता दुसरे खंयचे न्हय म्हणून आमकां शास्त्रांत मेळटा. म्हळ्यार हो कार्तिक म्हयनो कितले एक महत्व आसा तें हांव दुसरे रितीन सांगचे गेल्यार ह्या कार्तिक म्हयन्यांत कसो ना. कार्तिक म्हयन्यांतून आतां आमी आत्तां नवरात्रीक हें करून घेवन आतां नवरात्री संपली की आतां कार्तिक म्हयनो आयलो आनी हो कार्तिक म्हयनो इतले भक्तांक इतले आमी 2-3 परब सकड भक्त लोक उत्साह आनी वाट पळयता. ती एक जन्माष्टमी जाले नंतर राधाष्टमी जाले नंतर आतां हें कार्तिक म्हयनो दामोदर म्हयनो हातूंत आमी सकड भक्त लोक वेद पळयता आसतात केन्ना येता म्हूण. म्हळ्यार जनाक एक उत्साह आसता भक्तांक. म्हळ्यार कार्तिक म्हयन्यांतून जो कोणी भक्ती करता ती तांगेली भक्ती 1000 वांटेन वृद्धी जाता म्हणून आमकां शास्त्र सांगता. प्रभुपाद सांगता आशिल्ले की कार्तिक म्हयन्यांतून आमगेले जास्त टायम देवाल हरिनाम घेवची खातीर आनी कृष्णाले बाललिलांतून महत्तर विशय हे मासांत चल्लेलो आसा. आनी सगळ्या पेक्षा कृष्णाक हो म्हयनो भारी प्रिती कशालाक म्हळ्यार हे श्रीमती राधा राणीले म्हयनो सायत म्हणटात. क्योंकि राधा राणीक प्रीती आसा तशें जावन कृष्णाक सायत भारी हें. आनी सकड भक्तांक कृष्णाले बाललीला हेच म्हयन्यांतून जाल्लेलो आसा. अरिष्टासुराल वध आनी राधाकुंड श्यामकुंड अवतरण रासलीला आनी कृष्णाक यशोदेन बांदिल्ले वानाक वान म्हणटात की उकलबंधन. म्हाका एक्चुअली कोंकणीर ते शब्द कळना. वान म्हूण सांगता हांव. आनी दामोदर लीला गोवर्धन लीला आनी ताजे नंतर हेच म्हयन्यांतून धनतेरस दिपावळी बौलाष्टमी गोपाष्टमी आनी हेच म्हयन्यांत सुद्दां आमी सकड भक्त वाट पळयता आसता ती ते म्हळ्यार प्रभुपादाले तिरोभाव दिवस सायत
ह्याच म्हयन्यांत येता. आनी हातूं कार्तीक म्हयनो कितले एक भक्तांक कितले एक एनर्जी तांगेल कडेन येता आनी देव तांकां तांणी करचे भक्तीक हजार वंटेन सहस्र हजार वंटेन फल दिता म्हणून शास्त्रान सांगिल्लें आसा. पद्मपुराणांत सांगतात की जो मनुष्य सांजेरी दामोदराक तुपान दिवो जळयता तांकां सक्कड सत्यव्रत मुनीले दामोदर अष्टकम कोण सांगता तांकां सक्कड पाप दूर जावन तांकां जास्ती जास्ती भक्ती प्राप्त जाता म्हूण. आनी अशी की प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें आसा. हांव तेंच तुमकां सांगता आसता की ह्या म्हयन्यांत आमी आमगेल जपाचे संख्य वाडयवका आनी ग्रंथ पठण करका म्हळ्यार भागवत पठण, भगवत गीता पठण आनी सक्कड ग्रंथ म्हळ्यार मनशा लागीं आजकाल जनान दुड्डू भांगार वट करता ती जाल्यार दुड्डू भांगार आनी वैभव वट करूंक पळयता ती जाल्यार वैभव केन्नाय आमकां कळ्ळे प्रमाणे शाश्वत नासता, शाश्वत ना. तशें जावन मनुष्या जीवन सार्थक करता जाल्यार शास्त्र संग्रह आमी करता. प्रभुपादान भारी कश्टारी आमकां आमगेल जीवमान पुरा वाजिता गेल तिकी ते प्रभुपादाल ग्रंथ आमकां जीवमान पूर्ण तितलो ताण आमकां दिला. प्रति एक विशय ताण आमकां दिला. आमकां निद्रावन सांगता जाल्यार आमगेल मनुष्य जन्म सार्थक करता जाल्यार प्रभुपादाल ग्रंथ वाचून प्रभुपादाल ग्रंथ तुमी वाचिल्यार तुमकां सकड अनुभव आसा म्हूण लागता. प्रभुपाद तुमगेले उल्लेख वर दिसता. म्हाका तशी दिसता तशी हांव तुमकां सायट लेखता की प्रभुपादाल ग्रंथ वाचिल्लें प्रभुपाद तागेल परपोर्टांतू एक ट्रान्सलेशनांतू प्रति एक प्रभुपादान डिक्टेट केलेलें तें म्हळ्यार उलयलेलें. तशें जावन तो प्रभुपाद आमगेले उलयतना थंय एक आमगेले पवित्र जावन एक आमगेल पवित्र जीव पवित्र जाता आनी आमगे लागीं सुख शांती समाधान आनी प्रति एक वृद्धी जाता. तुमकां कळ्ळेल वरी तुमी सकड भक्त आसात तुमकां कळ्ळेल वरी खंयची गरले ग्रंथ आसा ती म्हळ्यार थंय लक्ष्मी सकड देवी देवता लोक आनी त्या घर केन्ना बरे रितीरी विजृंभणेरी समाधानारी जीवन
आमकां करूंक मार्गदर्शन दिता. आणि तुमक सकट गोश्ट आसा की आतां ह्याच म्हयन्यांतूं आमी दिपावळींतूं लक्ष्मी पूजन करतात. आज खरोखर निजावन सांगचे जाल्यार प्रत्येक घरले आमी राधा कृष्णाल विग्रह नाद टिकीची प्रभुपादन दिल्लेले भागवतम आमगेल घरले आसलारी ते भागवतम प्रत्येक स्कंद देवाले प्रत्येक अंग म्हणून सांगतात शास्त्रांत. तेदान देव साक्षात थंय आसा ग्रंथ रुपारी. तेदान थंय लक्ष्मी सायत शाश्वत आसता. हांव प्रतिपंत तुमकां सांगता, तुमी तुमकां उडगास आसचा पुरो. देव आमकां आमगेल योग्यते पेक्षा चड आमकां दिता. आमकां एक्चुअली योग्यच ना ताण दिल्लेले आमकां जालतिकीची. केन्ना केन्ना म्हाका अशें दिसता की आमी पिशे परी देवाला मागच्या वतात. खरं निजावन सांग जाल्यार देवान आमकां दिल्लेलें आमी देवाक धन्यवाद केला रे. म्हळ्यार देवा तूं आमकां इतलें दिल्लें म्हणून न्हू. तेदान तुमकां एक अनुभव येतलो की देवाक कितलो खूश जातली. एटलिस्ट हांव दिल्लेलें कहो म्हाका धन्यवाद दिता ताका तशें जावन हांव ताका आनी इतलें दितलो पळय की न्ही. देवाक मागचे पेक्षा देवान दिल्लेलें आमकां स्वीकार करून प्रसाद रुपेण आमी स्वीकार करून ताका ते आमी कृतज्ञता भावारी आमी ताका हें केलें म्हळ्यार देवाक भारी खूश जाता. ताका समजावन आमगेल भक्ती सायत वाडटा. हांव केन्ना सांगता की भक्तांक प्रति दिवस दिपावळी आनी प्रति दिवस संवसार पडवो म्हळ्यार सदां हिंदीन सांगतात की सदा दिवाली संत की 12 मास वसंत, जो कृष्ण के रंग में रंगे उनके रंग अनंत. म्हळ्यार जो कृष्णाल रंगांतूं रंगलो म्हळ्यार ताणें तशी तो हें जालो तांकां प्रति दिवस दिपावळी आनी प्रति दिवस संवसार पडवो. म्हळ्यार तांणी केन्ना खुशेर आसतात. तशें जावन आमकां नुस्तीं तर आमी हेच्यान काडटात. हेच्यान काडचें म्हळ्यार हेच्यान काडल्यार कण जाता कणेर प्रयोजन जायना. चिंचा आनी चिता दोनी एकच. म्हळ्यार तशें जावन भक्त लोक कण करतात म्हळ्यार कण सांगतात. हांव हिंदीन सांगता ताजे नंतर कोंकणीन अनुवाद करता. तुम कळचें आसचें पुरो. चिंता करे मिले बीमारी, चिंतन करे मिले बाके बिहारी. कळ्ळें. आमी चिंत काडल्यार आमकां रोग आनी येता. म्हळ्यार चिंता करे मिले बीमारी म्हळ्यार चिंता आनी चिताक येवचे फुडें आमकां रोग येता. तशें जावन चिंत कर नाशी चिंतन केल्यार देवा बद्दल आलोच
पूजन केल्यारी आमकां बाके बिहारी मेळटा, म्हळ्यार राधा कृष्णाला अनुग्रह आनी साक्षात्कार मेळटा. तुमकां गोट्टशील विशय आमी प्रत्येकलीची लक्ष्मीक बारी प्रितीरी घरा आपेटाची जाल्यार लक्ष्मी आमकां गोट्टशील वरीन बरे रितीर लक्ष्मी आसत. म्हळ्यार धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, संतानलक्ष्मी आनी भाग्यलक्ष्मी आनी ग्रहलक्ष्मी आनी ब्रह्म संहितांत गेल्यार आमकां सहस्रशतसंभ्रमं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रमं सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि म्हणटात. म्हळ्यार हजार गटल्यान लक्ष्मी आसत. जाल्यार आमकां हजार गटल्यान लक्ष्मी नांव सायत गोट्टस की ना की जाल्यार आमकां लक्ष्मीपती कृष्णालें नांव गोट्टस. खंय कृष्ण आसत तागेल्या पांया मुळांत लक्ष्मी आसता म्हणून सहस्रशतसंभ्रमं. तशें जावन न्ही जावन सांगता जाल्यार आमी लक्ष्मीक पूज करतात. एस्पेशली हे दिवाळी परबेंत लक्ष्मी पूजन म्हणून आमी करतात. लक्ष्मी पूजनाचो हांव तुमकां सांगता जाल्यार लक्ष्मी आमी तुमी घरांत लक्ष्मी फोटो पळयल्यार दोन टायपार लक्ष्मी दिसता आमकां. एक बशील लक्ष्मी आनी एक राबील लक्ष्मी. दोनी कमला वयर आसता ती. बशील लक्ष्मी सायत लक्ष्मी दिपावळींत लक्ष्मी सरस्वती आनी गणपतीक पूजन करतात. लक्ष्मी बशील आनी राबील हातूंत आमी पूज करतात. म्हाका कळलेले वरी शास्त्रांत पळयले वरी म्हगेल्या अनुभवा प्रकार राबील लक्ष्मी धुवेल वरी धुव प्राय रायल नंतर ती दुसरे घरले वता. कळ्ळें हांवें. लक्ष्मी केन्ना चंचल आसता, एक कडेन राबना ती. जाल्यार राबील लक्ष्मी आमी पूजन धुवेल वरी म्हूण आनी बशील लक्ष्मी आवसूल वरी. आवसू थोडे दीस कितले कश्ट आसूं आज न्हय फाय मिगेल चल्लो एका चेडूं सुदारतली म्हूण एक विश्वासू आनी एक दया आनी एक ममता आनी तिगेला आसता. थंय लक्ष्मी थोडे काळ राबता. आनी लक्ष्मी केन्ना आमगेल्या हात आसता की आमी ताजे सदुपयोग करना जातल्यार म्हळ्यार सदुपयोग म्हळ्यार आमी त्या लक्ष्मीक नारायणाल सेव करना जातल्यार त्या लक्ष्मी त्या घरलय शाश्वत राबना. तशें जावन तशींच हेच म्हयन्यांत तुळशी पूजन महत्व आसा. तुळशी पूजनांत म्हळ्यार तुळशी देवी म्हळ्यार आमकां सकट गोट्टस आमी सालिग्रामा वचूं आनी तुळशी परबेक कब्बू आवाळो हें सकट हाडून चिंच हें तुळशी पूज करतात ताजे संकेत. आनी तुळशी निमित्त तो एक संभ्रम आसता आमगेले. संभ्रमार आमी सकट
विजृंभणेर आम्ही तुळशी पूज करता ती एकादशी आणि त्या कृष्णाक बारी प्रितीचे त्या सायट ह्याच महिने येता तशीची ह्याच म्हयन्यांतून अरिष्टासुराल वध आणि राधाकुंड श्यामकुंड ते जाल्लेले आयचे दिसा रासलीला पुनवेक वृंदावनांतून आणि उकलबंधन म्हळ्यार वानाक यशोदा माय यशोदा कृष्णाक दोरयेन बांदिल्ली एक लीला तुमक सकल गोश्टस हांव ते काणी सांगच्याक वचचेना जाल्यार तुमी सकल भक्त तुमक सकल काणी गोश्टस जाल्यार यशोदान केल्ले त्रास कृष्णाक बांदचे खातीर तिने कितले प्रयत्न केले दोरी कितली जॉयंट केली कडेरी हांगा गोमाताल सकट दोरी सायठान जॉयंट करून बांदच्याक पळयले कृष्णाक बांदच्या जायनी तेन्ना यशोदा सांगता की यशोदा आले कडेरी ती सोलून हे कृष्णा मिगेला बांधून गे रे म्हणनंतर कृष्णाक दय येवन तिगेल करेन बांदोसून घेतलं ताणें त्यांची दामोदर लीला म्हळ्यार हांतू आमकां कण कळटा म्हळ्यार यशोदा मैयाले म्हळ्यार भक्ताले सतत प्रयत्न म्हळ्यार कन्सिस्टंट सर्वीस सतत प्रयत्न आणि तेन्ना देव आमकां वलोवन आमकां तो आशिर्वाद करता म्हळ्यार हांतू सतत प्रयत्न ते एफर्ट ऑफ राधा यशोदा माय तेन्ना कृष्णाल दय मेळ्ळार तशें जावन हांव कण सांगता म्हळ्यार प्रत्येक भक्तांक आमी प्रभुपादाले डिसायपल्स आसा ती सकट प्रभुपादल डिसायपल म्हळ्यार डिसायपल म्हळ्यार कणे शिष्य म्हळ्यार कणे शिष्य म्हळ्यार डिसिप्लीन डिसिप्लीन म्हळ्यार शिस्त जीवन जीवन शिस्तार आसता आणि शिस्ता वटूची नियमबद्ध जीवन आसता म्हळ्यार कन्सिस्टंट डिसिप्लीन अँड कन्सिस्टन्सी मस्ट बी देर तेन्ना देव आमकां तेच तपस्या कलियुगांत कलियुगांत तपस्या म्हळ्यार डिसिप्लीन अँड कन्सिस्टन्सी तेन्ना तुमकां प्रत्येक तुमकां मेळटा देव हांव केन्ना सांगचेंस देवाक तुमी पळोवचे वचूं नाका ती तुमी देवा लेटराक असल काम करा की देव तुमकां पळोवचे येवो कळ्ळें ट्राय टू अंडरस्टँड म्हळ्यार वी हॅव टू डू सच ए सर्वीस टू कृष्णा दॅट कृष्णा मस्ट सी अस त्यांची भक्तीचे पराकाष्ठ केन्ना आमी हांव ह्या पंथा हेच म्हयन्यांतून बाला गोपाष्टमी हें आसता बालाष्टमी आसता तशींच
आम्ही सकट विजृंभणेर आचरण केलं कोणाच्या पुरं केला म्हूण लेखता जन्माष्टमी आणि राधाष्टमी हे पण हांव हैदराबाद आशिल्लो जन्माष्टमीक तुम सांगला फटी म्हणशी ती लेखती ती 2 लाख लोक भक्त नाही भायले लोक जन्माष्टमीक देवस्थानाक देवाल कृप पावच खटी राहिले म्हळ्यार भक्तांक कणे काम ना त्या दिसू म्हळ्यार पुरा पुलिसांच्यान पुरा स्टेट गव्हर्मेंटान हँड ओव्हर करून घेतिले आमगेलें काम फक्त प्रसाद वांटूच मात्र भक्तान म्हळ्यार देव केन्नाय तागेल प्रभाव आमकां दाखयता म्हळ्यार ह्या वर्स प्रभुपादान प्रतिश्ठ केलेले ते हैदराबाद देवस्थानाचे 50 वर्ष पूर्ण जाले ते राधा मदन मोहनाचे तशें हांव ते देवस्थान ओपनिंगा वेळार हांव आशिल्लो तशें हांव म्हाका हांव गेलेलो आजी टायम पळोवन म्हाका सार्थक दिसलें की देव आमी लेखताची की देवाल महात्म्य केन्ना आमकां दाखयता म्हूण म्हळ्यार एका टायमार थंय 25-30 जनान एका 100 लोकांनी येवचें म्हळ्यार व्हड जाता तशें त्यांची आजकाल मंगळ आरतीक 100 लोक येतात म्हळ्यार देव प्रति एक तागेलो प्रभाव दाखयता जाल्यार आमी त्या प्रभावाक म्हळ्यार घेवची आमकां योग्यच आसता त्या योग्यची आमी हें करता तुमी सकट श्रद्धेरी भक्तेरी तुमगेले भक्ती वाडया ह्या म्हयन्यांतू आणि हेच म्हयने 25 तारीखेक प्रभुपादालय तिरोभाव ह्या तिथी येता म्हळ्यार एक्चुअली प्रभुपादान समाधी घेतलेले तुमकां सकट गोश्ट आसता पुरो की 14 नोव्हेंबर 1977 म्हळ्यार 14 नोव्हेंबर म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक गोश्ट आसा की भारतांत चिल्ड्रन्स डे म्हूण सांगतात तुमकां हांव सांगून आसता पुरो म्हाका उडगास आना की हांव आतां मानसार जालो की म्हाका उडगास तिके म्हळ्यार सांगून आसता पुरो प्रभुपादाल समाधी घेवचे 15-20 दीस फुडें आमी वृंदावना आशिल्ले आनी प्रभुपादाले ते समाधी तागेले ते हें पळोवन तो लास्ट मोमेंट वरेन भागवतात ट्रान्सलेट करता आशिल्लो आनी ही वॉज तो लास्ट समय पर्यंत तो आमकां प्रत्येकांक इन्स्ट्रक्शन दिता आशिल्लो ही वॉज अलर्ट म्हळ्यार तसलेक तुमी विडियोन पळोवन आसता पुरो प्रभुपादाल शरीर एकदम हड्ड मात्र दिसता जाल्यार तिकीची तो तागेले मन आनी हें ही वॉज व्हेरी अलर्ट एंड व्हेरी ताका कंप्लीट शुद्धेर आशिल्लो तो आनी तें भाग्य म्हळ्यार ते समाधी तुमकां सांगला फटी म्हणशी 2 दीस आमी 2-3 दीस रात्री न्हिदलो न्ही दिवसाची सायट न्हिदलो न्ही ती म्हळ्यार प्रभुपाद म्हळ्यार हांव 30-35 वर्स वृंदावन वच्चें न्ही तेज नंतर म्हळ्यार 14 नोव्हेंबर 77 आतां 35 वर्स हांव वृंदावन वच्चें न्ही
कलक म्हणाली मिगेल म्हणत हे एक बसशील आशिल्लें की मिगेल अंदाल बरें आशिल्लें म्हळ्यार माय फादर हे वृंदावनान काण घेतलें टच डावन म्हळ्यार दॅट डे इज ए चिल्ड्रन्स डे वेन तुमचे कडेन मिगेल भावान कळूं पुरो म्हूण हांव लेखतां की आन नादतील चेडूं कसल अवस्थ जाता तसल अवस्थ मिगेल आशिल्ली तेदना तशें जावन हांव 35 वर्स वृंदावन वचचें जाल्यार हांव अशी लेखता आशिल्लो की वृंदावन खंय कृष्ण आसा खंय राधा राणी आसा राधा कृष्णाला सेवा करता तेंच वृंदावन म्हूण लेखता आशिल्लो जाल्यार एक पंथा मिगेल आनी लोकनाथ महाराजाले संभाशण हेतूं अशीं गुरुदेव प्रभू वाय यू आर नॉट गोईंग टू वृंदावन हांव ताका सांगलें दीस इज द रिजन महाराज ताणें सांगलें आय एप्रिशिएट युअर सेंटिमेंट जाल्यार you come with me to Vrindavan. Let us see together how Vrindavan is. तुमकां सांगला फटी म्हणशी ती की त्या कार्तिक म्हयन्यान ताणें म्हाका आपोवन व्हेलें तेदाना 84 कोस परिक्रमा तो सुमार वर्स लेगून 35 वर्स लेगून करता आसा तागेले तेदान जावन हांव त्या मिगेल अनुभव सांगता हांव तुमकां की हांव तेदाना वृंदावनांत चमकना आशिल्लो हांव उडटा आशिल्लो म्हळ्यार आय वॉज इन अ कंप्लीट एनदर प्लॅटफॉर्म ऑल टुगेदर तेदान हांव लोकनाथ महाराजाक सांगलें आय थँक यू यू हॅव गिवन मी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट you marry that Vrindavan, what Vrindavan is. Just down सांगताती भजन सांगताती वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी धाम त्या चिंतामणी धाम आणि रम्य स्थान ताजे अनुभव करता जाल्यार भक्तांक शिवाय दुसरें कोणाचें साध्य ना म्हळ्यार तें आमकां निजावन आमी भक्त जावका जाल्यार म्हळ्यार भक्ताल वेश घालूंक चड खर्च ना त्रास ना 100-200 रुपये भितर जाता जाल्यार निजावन भक्त जावच्याक कितलेकी जन्म जावका पडटा म्हळ्यार सर्वे खरं सांग जाल्यार दुर्लभम मानुष जन्म हे मनुष्य जन्म येवचेंच भारी दुर्लभ म्हळ्यार आमी मस्त योनीच्यान पार जावन मनुष्य जन्म आमकां मेळ्ळो ते मनुष्य जन्म दुर्लभ आसून कोण सुद्दां आमी ताजेर ध्यान लक्ष दिनाशी आमी आमगेले मनुष्य जन्म व्यर्थ करतात मनुष्य जन्म पावल नंतर आम्ही राधाकृष्णाले कृपा पात्र जायना जातलारी एका गुरुले शरणार वचना जातलारी आमगेले जन्म सार्थक जायना तुम्ही सकड हांव लेखता की तुम्ही सकड भक्तासाठी आणि भक्तीन तुम्ही वयर येवका म्हूण तुमगेले विचार आसतालो एक आश आसतली ते भक्तीर वयर येवका जाल्यार तुमगेले ती श्रद्धा आसा म्हळ्यार तुमकां कळलेले वरी प्रभुपाद केन्ना तांगेले लेक्चरान सांगता आशिल्लें ती अधो श्रद्धा तथा साधु संग
भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ती आमगेल सक्कड अनर्थ निवृत्ती जावका जाल्यार आमकां श्रद्धा जाय आणि ताजे वटू संघ एसोसिएशन दोषदा तथा साधू संघ भक्त लोकाल संघ म्हळ्यार तुमगेल सक्कड प्रयत्नारी हे भागवत पुराण कोंकणी हे म्हाका हांव आतां सुमार समय लागून फॉलो करता असो म्हळ्यार केन्ना केन्ना येता तुमगेल्या एद्राक जाल्यार म्हाका भारी खुशी जाता की एटलिस्ट कोंकणी समाजांत कोंकणी म्हळ्यार हरे कृष्णाल एक प्रभुपादाल एक कृपा म्हळ्यार प्रभुपाद केन्ना कृप करता आनी तुमी सकड हांव केन्ना सांगता आसता की तुमी सकड म्हगेल्या पेक्षा भाग्यवान आसा ती कलक म्हळ्यार हांव एज फार एज आय एम कन्सर्न हांव तुमी प्रभुपादाले ग्रँडचिल्ड्रन म्हळ्यार कळ्ळें नात्र तशें हांव नात्र आज्याक भारी प्रिय आसतात आज्याल मात्शें डान्स केली की आज्य कने म्हणा वय की नाही तशी ती प्रभुपाद आमी कनेच एक छान चूक केला रे ताका भारी कोप येता आशिल्लो म्हळ्यार तो आमकां चितीत आशिल्लो अशें न्हय अशें करा रे म्हूण सांगता आशिल्लो जाल्यार तुमकां तें एक हें ना म्हळ्यार तुमकां तो मस्त मोग करता आमकां मोग करता आशिल्लो तो मोगाक विंगड नमून आशिल्लो म्हळ्यार आज्यो म्हळ्यार तागेले पुट्टाक चड मोग कर रात्रांक चड मोग करता तशें जावन आय एनवी यू ऑल कळ्ळें जाल्यार तुमी सकड तुमकां एक भाग्य मेळ्ळेलें आसा हें भाग्य तुमी आमगेले जीएसबी समाजांत वाडयत वचका म्हळ्यार आज काल आमगेलो समाज म्हाका बारीक कश्ट जाता सांगूंक म्हळ्यार अप्रिय वाक्य सांगू ना म्हणटा ती जाल्यार आमगेलो समाज सारवंत समाज आसलो ती आमगेल समाजांत हे ग्रंथाचे म्हळ्यार महत्व जन विसरता आसत आमी प्रत्येक गोपूज करता ती लक्ष्मी पूज करता ती कळ्ळें प्रत्येक करता ती जाल्यार चेडवांक ताजें कसल खातीर करता ती ताजें महत्व कळ्ळें म्हणून आमगे चेडवांक तें गोठना हाजें कारण आमी घेवका जबाबदारी केन्ना प्रभुपाद सांगता आशिल्लो की आमी आमगेल्या चेडवांक संस्कार दिवंक जायना जातल्यार आमी गृहस्थ आश्रमाक योग्य न्हय म्हूण चैतन्य महाप्रभुले 57 जन गृहस्थ आश्रम आसती गृहस्थ आश्रमाक एक जबाबदारी आसा तांगेल संसार तांणी चलोवका ताजे वटूची ब्रह्मचारी वानप्रस्थ आनी संन्यासी तांकां सायत आश्रय दिवका सो
हाजी हे सक्कड तुमकां मेळटा हे म्हयन्यांतू दय कोरून प्रभुपादाल कृपा तुमकां जावका जाल्यार तुमगेले माळा मतलब 16 माळ तुम्ही करता ती हांव केलेले पण सांगितलं सर 16 माळ तुम्ही तुमगेल गुरू खातीर तांकां हें केलेलें आसा प्रॉमीस केलेलें आसा तुमी जाल्यार ताचे पेक्षा चड तुमी केल्यार तेदना तुमगेल माळ जाता ती 16 माळ करची तुमी गुरूल खातीर करची तुमी जाल्यार ती कितें करते गुरूल आज्ञा पालन करचे खातीर जाल्यार 16 माळा पेक्षा चड केल्यार ताचे फायदो तुमकां मेळटा जाल्यार हे एक कार्तीक म्हयन्यांतू एक कशेंय तुमी भक्ती केल्यार ताजे सहस्र म्हळ्यार पडटा 1000 टायम्स तुमकां ताजे रिटर्न मेळटा दिवाळीन सकट डिस्काउंट सेल सकट आजकाल मस्त आसा हे भक्तीन तूं हे कार्तीक म्हयन्यांतू डिस्काउंट सेल तशें जावन हे डिस्काउंट सगळ्यांक कळया आनी हांव तुमगेल खातीर सगळ्यांक लागीं म्हगेल राधा मदन मोहन जाल्यार प्रार्थना करता आनी प्रभुपादालय प्रार्थना करता तागेल दया आनी देवाल करुणा तुमकां मेळो आनी हे म्हयन्यांतू तुमी सकड भक्ती करून भक्तीचे पराकाष्ट तुमकां मेळो म्हणून देवाला मागून घेता हरे कृष्णा थोडे वेळ जावन आसचे पुरो बारीक खुशी जाता धन्यवाद सगळ्यांक नमस्कार आनी कोणाले कने प्रश्न आसल्यार तांणी निम्मू येते 1-2 प्रश्न घेवचे मागोतना कोणा लागीं आसत जाल्यार हरी बोल गुरुदेव प्रभू खूप खूप धन्यवाद तुमकां तुमगेल्या आजी कृपा दृष्टी मेळल असं आशीर्वाद रुपारी तुमगेल मुखांतर हे उपदेशा रुपांतराचे आमकां तुमगेले आशीर्वाद मेळलेलो आमी हें सौभाग्य बदल सांगचे म्हळ्यार हे कार्तीक मासात शुभारंभ जाल्लेलो आसा तुमगेले आशीर्वादान आनी आमकां ह्या विशय भारी चंद विशय की यू आर ऑल्सो पोएटीक की कितले चंद कोण हिंदीन तो असल्यार ताजे रुपांतर दिवन तुम्ही सांगिल्लें आसा चिंता करे तो मिले बीमारी और चिंतन करे तो बाके बिहारी तो हांतू तुमगेले जे प्रेमळ प्रीती आसा श्रीला प्रभुपादार वेरी आनी ते बाके बिहारी ते कळत म्हाका प्रभुजी आमकां तशीच तुमगेले एक थोडे तुमगेल्यान जे आस पळय ते भक्तीचे जे लक्षण आसा तुमी सांगिल्लें कशें यशोदा माई आले कन्सिस्टन्सी अँड डिसिप्लीन ते आशिल्ले निमित्त ती भक्तीची पराकाष्ठा मेळ्ळेली तशी तुमगेल्यान ते जे भक्तीची पराकाष्ठा आसा ते आमकां ताजी कृपा मेळच तशी आमी हें प्रार्थना करता तुमकां आमगेले आयचे हे दिवसाक बदच हें जाल्लेलें आसा तुमगेले सला भक्त व्हड भक्त आमकां आशीर्वाद तुमी दिता आसाची हरी बोल तांणी कितले आयकून पुरा दिपावळीचे वर्णन केलें स्पेशली GSBच्यान लक्ष्मी पूजन करचे विशय कशी ताणें कितले चंद करून सांगलें की धूव आनी आवस जाल्यार मुख्यतः म्हणल्यार लक्ष्मी नारायणा प्रीत करता आसता सेवा करता आसता ताकाची लक्ष्मी कशी लक्ष्मीपती संपन्न आसता तशीच आमी नारायणा पूज केल्या मात्र ती बदल जावन ती खुशी जाता आनी तेन्ना तीन येवचे आमी देवा पूज करच्या आनी आमी कसन ते लक्ष्मी संपन्न करताची ते पुरा
कशी ना कशी येणं केनं देवाला सेवेंत घालतच जावं मग. हरे कृष्ण गुरुदेव प्रभू. तुम्ही इंटिमेट पास्ट टाइम प्रभुपादाल जे तुमगेल व्यथा जे मनार सांगेल असं ते आमकां भारी खुश जाल्या आणि हांतू कळता तुम्ही कितले अखंड प्रीत करताच प्रभुपादाक तुमगेल गुरुवर्यांक आमगेल गुरुवर्यांक. हरी बोल. कोणाक हरे कसं नाही हरी बोल. प्रश्न असल्यार तुम्ही प्रिती निमगू येत. हे अशी इष्टा गोष्टी जाल्ली आसा. मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंतं परस्परं कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यंती च रमंती च. तशीची आज गुरुदेव प्रभूनं प्रभुपादाल विषयी, दामोदर रिले विषयी, नारायणाविषयी, लक्ष्मी देवी विषयी मस्त म्हळ्यार म्हणटा पळय एक फुल्ल एक पॅकेज दिलेलं आसा आमकां. सो कसं कसं कार्तीक मासान तू कशी आमी भक्तीन तू म्हणटा पळय एग्जाम कशी पास करीत विथ कलरफुल मार्क्स बिकॉज वी हॅव डिस्काउंट नो गुरुदेव प्रभू. मस्त सेल आणि डिस्काउंट आसा तू. सो आमी म्हणटा पळय फेल जाता आसतना कशी टीचर दिताची अशी इतले मार्क्स काडल्यार तुमकां पास करता आमी. सो तशी आसा ह्या कार्तीक मास. इतले पुणी केल्यार ताजे 100 times आमकां ते हें जाता मल्टिप्लाय जाता म्हणून सांगलें गुरुदेव प्रभू. सो वी हॅव टू टेक दिस अपॉर्च्युनिटी सिन्सियरली आणि not 100 times, 1000 times. 1000 times. सहस्र. सहस्र. करेक्ट प्रभू. हरी बोल. हरे कृष्ण. तुमकां कसं नाही प्रश्न असल्यार तुम्ही निमगू येतं. इन द मीन वायल आमी डॉक्टर नळिनी रुक्मिणी माताजीक हांगा तांणी उपस्थित आसाची तांकां आमी स्वागत करूया. काल लेक्चर तांणी दिलेलं आशिल्लें वंडरफूल माताजी. कालचे थोडे ग्लिम्पसीस तांणी दामोदर मासा विशीं सांगिल्लें आसा. वंडरफूल डिवोटी तांणी केन्नाय आमकां तातवळी येवन तांगेले बिझी शेड्युलान कशें गुरुदेव प्रभू हांणी बिझी आसताची जाल्यारूय तांगेले कृपादृश्टी आमगेल वयर घालता आसता तशी नळिना माताजी वरी घालता आसताची. सो वी वेलकम हर. तांणी नालुकू वयर मणिग्रीवा प्रेयर्स सांगचार आसाची. हरी बोल माताजी. Thank you so much, Mamaji. And wonderful lecture by Gurudev Prabhuji. I kasala mikla enlightening. I am sangla Prabhuji la then and feelings naturally. Tangel tank manatula yang kairin saga chang chandakairin sangila. Oda thanks Gurudev Prabhuji. And thank you Radhika Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishna Krishna Mahayogim Swamadaya Purusha Param Vyakta Vyaktamidam Vishwam Rupam Te Brahmana Viduhu Tvameka Sarva Bhutanam Deha Swatmendriyeshwaraha Tvameva Kalo Bhagavan Vishnuravvyaya Ishwaraha त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्मा रजसत्त्वतमो मयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवित् गृह्यमाणे स्वमग्राह्यो विकारैः प्रकृतेर्गुणैः कोऽन्विहार्हाति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसम्भृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योतगुणे चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैर्तुल्यादिशैर्वीरै देहिष्वसङ्गतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोंश भाग्येन साम्प्रतं पतिराशिषां नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेव शान्ताय यदूनां पतये नमः अनुजानीहि नौ भूमं स्तवानुचर किङ्करो दर्शनं नौ भगवत ऋषेरातीदनुग्रहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेषु भवत्तनूनाम् स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेषु भवत्तनूनाम्. हरे कृष्णा. આજે લાસ્ટ સેન્ટેન્સ છે, લાસ્ટ શ્લોકા છે, એક વર્ડ મી અહીંયા સંગત આવા. It's a very beautiful sloka meaning as henceforward may all our words describe your pastimes, may our ears engage in oral reception of your glories, may our hands and legs and other senses engage in actions pleasing to you, and may our minds always think of your lotus feet, and may our heads offer our obeisances to everything within this world, because all things are also your different forms, and may our eyes see the forms of Vaishnavas who are non-different from you. So, Miguel, धन्यवाद गुरुदेव प्रभु. एक सिनियर वैष्णव तर देवालयाचे एक मेसेंजर सरी आमकां आज पावलो तुमी तळी ओड धन्य जाता इच्यो दिसू आज म्हाका हें सांगूक दिलेले भागवत पुराणाक मिगेल धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण. जय हो. धन्यवाद. भारी चंद्र. भारी चंद्र है. हरे. The slogan is it is similar to the Ambarish Maharaja's stuti. तशीच येता. आमगे सगळं सेन्स ऑर्गन्स नाजाल्यार सगळं आमी देवा बगेक समर्पित करता. आमी ते बगे यूज करता. नाक, दोळे, निड्डळ, माथे सगळं आमी देवा बगेक दोळे आतां सांगिला म्हणटा वैष्णवांच्याक आमी यूज करता म्हूण सांगून प्रार्थना करता. नळकु वेरमणि ग्रीवा. ओके. चांग लोक. धन्यवाद. हरी बोल माताजी. धन्यवाद. या दशमस्कंदाचे बहुतेक 10th अध्यायाचे श्लोक असे मणिग्रीव आणि नलकुवेराल श्लोक हे कुवेराल पुत्र जावन आशिल्लीची दंभ अहंकार जावन शिवाला आशीर्वाद मेळत म्हण तांक भारी दंभ अहंकार येवन आसता आणि तांणी तांगेली ह्या व्यथा जावन आसता जाल्यार इतली खुश जाता तुम्ही सांगितलं म्हणके की देवाले तांगे समक्ष दर्शन मेळन आसता. वंडरफुल. आमके एक संत वर्गान तेच सांगितलं की आम्ही अहंकार दंभ म्हळ्यार आम्ही देवा शिरा नैवेद्य करताना देवा ते लायक जायना खंय कित्याक म्हळ्यार आम्ही साखर घालची किंवा आम्ही दंभ अहंकार म्हळ्यार एक फातर आणि सँड घालल म्हणके खंय कशी पकणे आम्ही शिरा खाताना मीठ आयल्यार कशी आमकां लायक जातलें जाल्यार ते अहंकार दंभान आम्ही देवा केन्ना प्रस्तुत दिता आमगे हृदय ते तशी जाता म्हणून. सो बट वेन कंपॅशन नारद म्हणील कंपॅशन निमित्त तांगेलें हृदय परिवर्तन जालेलें आसा. अशीची आज ही गुरुदेव प्रभूले आणि तुमगेल हे जे श्लोक रिसिटेशन आस पळय हे आमकां भारी खुशी जालेलें आसा हृदयाक. देवाले अशी आमगेले हे म्हणटा पळय केदनय श्रवण कीर्तन केदनय जावो अनन्य जावन जावो म्हणून दामोदराक प्रार्थना करता. हरे कृष्ण. आमी आयचे हे पर्व जे फेस्टिवल भागवत पुराण कोंकणीचे ते आमी मुखार सुव्या. आमगेल वट्टासाची हरग्रेस मंदाकिनी माताजी मधुरा मंदाकिनी माताजी तांणी दामोदर अष्टक सांगता रसाची आणि आमगेलो टू वंडरफुल डिवोटीज आसा हांगा. जयंती माताजी, जयगौरांगी माताजी, रविपती दामोदर प्रभू, लोकेश शेणे प्रभू आणि माधवचरण प्रभू. माधवचरण प्रभूले घरकडे वृंदावनाचे देव आसाची. सो आमकां म्हणटा पळय ऑनलायनान तूं वृंदावन मेळटास पळोवच्याक. सो आमी हांकां वेलकम करूया आणि माताजी मधुरा मंदाकिनीक माताजीक वेलकम करूया, तांकां स्वागत करूया आणि आय रिक्वेस्ट माताजी तुमकां दामोदर अष्टक सांगता. हरे कृष्ण. माताजी हंगाशील सಕ್ಕಡ गरिष्ठ वैष्णवींक ದಂಡೋತ್ ನಮಸ್ಕಾರ हांव शूर करता. हरे कृष्ण. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमनम् यशोदाभियोलुखलादवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृतगोप्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जं तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वरं देवामोक्षं नामोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरेशदपि इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याविरास्ताम् अलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानु गृहाणि क्षमामज्ञं यद्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमुत्यैव यद्वत् त्वयामोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जयो राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी श्री राधे जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जयो वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जयो वृंदावन राम जयो वृंदावन धाम
जयो दामोदरा जयो दामोदरा जयो दामोदरा जयो दामोदरा जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम। श्री 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 दामोदर अष्टकम की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। सॉरी नीता गौरी प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय हो, हरि बोल। धन्यवाद मधुरा मंदाकिनी माताजी. भारी चंद सुरेख जाऊन तुम्ही दामोदर अष्टक म्हणालास, भारी खुशी झाली. हरे कृष्ण. आणि तशीची माधव हिज ग्रेस माधव चरण प्रभू घरकडे आमकां देवाल दर्शन मेळ्ळें. आणि रविपती दामोदर प्रभू हांगेर ऑल्टर भारी चंद आसा. आणि प्रभुपादाले एक चंद हें केलेलें आसा. तुलसी देवीले तांणी आपोवन व्हेल्लें आमकां. आणि दामोदराले चंद तांणी विग्रह हे करून तांणी आर्त केलेलें आसा. जयंती माताजी तर तांणी खुशेर नांत वरी आशिल्ली. तांगेली आरती वग्गी जेली आनी तांणी बद कीर्तन केलें. सो वंडर